कार्तिका विषयी दामोदरा विषयी महिन्या विषयी विचार केले मागीर मनांत तो अशी एक अनुभूती आयली की दामोदर म्हयनो देवाल आमगेले बरी सगळा भशी व्हडली कृपा आसा, दया सगळा भशी व्हडली दया आसा. कारण इतले सनातन गोस्वामीन बरोवन दवरलेले आसा हरिभक्ती विलासांतू दामोदर महात्म्य की ते वाजिल्यार अशें मना येता की कितली आमगेले बरी दय केल्या देवान, कितले सुलभ करून दवरला, कितले थोडे स्वल्प स्वल्प कार्य केले मागीर कितले मस्त मस्त लाभ दिवन दवरला. ताजे विचार केले मागीर आमकां कळटा की आमगेली ती इतली योग्यता ना, आमगेले इतले वी आर नॉट सो एलिजिबल. तरी देवान अनन्य कृपा दया करून आमगेले बरी दामोदर म्हयनो दामोदर म्हयनो आमगेले बरी वर्षाव केला, कृपा वर्षाव. त्या खातीर देवालो कितले धन्यवाद करचे तितले उण आसा, कितले आमी कृतज्ञ जावन राबुका देवाला तितले उणें आसा. ह्या जन्मान तूं आमी असले कसलेय कार्य करनी ताजे खातीर देवान आमकां दामोदर मंत्र दिवका अशी आमी कसलेय कार्य करनी. आमगेल्या जिवनांत तूं अशी कसलेय तपस्या ना, कसलेय आमी तपश करनी, कसलेय आमी व्रत करनी, त्या खातीर फलस्वरूप आमकां दामोदर मंत्र मेळका अशी आमी कसलेय करनी. तरी आमगेले बरी देवान इतली अनन्य दय केल्या. म्हणून आतां दामोदर म्हयन्याच्या आखरी दिसाक मनांत तो एक भावना आसा, ती म्हळ्यार ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद भावना. ते सगळ्यांनी हृदया भितर दवर न्हू, मनांत तूं सगळ्या मनांत भितर वयल्यान देवाक धन्यवाद दिवका की आमकां देवान ह्या म्हयन्यान तूं कसनी आमी केल्यार 1,00,000 गुणीत लाभ दिला. एक दिवू दाखयल्यार बाकी वेळार 1,00,000 दिवू दाखयल्यार लाभ मेळटा पळय, इतलो ह्या म्हयन्यान तूं एक दिवू दाखयल्यार लाभ मेळटा अशी वेवस्था करून दवरलेली आसा. त्या खातीर एक माळ जप केल्यार 1,00,000 माळ केल्ले लाभ मेळटा ह्या म्हयन्यांत. 16 माळ केल्यार 16,00,000 माळ जप केल्ले लाभ मेळटा. एक न्हंयेन तूं न्हाल्ल्यार 1,00,000 पर्यंत न्हंयेन न्हाल्ले लाभ मेळटा. अशें पुरा प्रत्येक कार्य 1,00,000 गुणीत आमकां लाभ दिवन दवरलेलो आसा. आनी समभावनेन तूं, योग्य भावनेन तूं आमी दामोदर व्रत पालन केल्यार एक पंथा आयुश्यांत तूं एक पंथा योग्य भावनेन तूं दामोदर व्रत पालन केल्यार त्या एक व्रत आमकां गोलोक वृंदावना पावच्याक तितलें पुरो आसा. एक पंथ आनी आमी मस्त पंथ प्रयत्न केला, पण एक पंथ आमी केन्ना परिपूर्ण जावन दामोदर व्रत पालन करता ती तें एक व्रत आमकां देवा लागीं पावयता. इतली ह्या व्रतांत शक्ती आसा. कितें म्हळ्यार ह्या म्हयन्या नांव दामोदर आसा. मागीर कृष्ण सान चेडू तागेलें नांव दामोदर. ताका त्या अम्मान पोट्टारी दोरी घालून बंदिल्लें आशिल्लें, त्या निमित्त नांव दामोदर. आनी नांव दामोदर आसा, दामोदर म्हयनो आसा म्हणून राधा राणी ह्या म्हयन्याची अधिश्ठात्री देवता आसा. उर्जेश्वरी तिगेलें नांव आसा, उर्जेश्वरी म्हणून ह्या व्रताक म्हणटा ती उर्जेश्वरी व्रत. तो उर्जेश्वरी व्रत फल दिवचें काम राधा राणीलें. त्या खातीर सगळा पशी सर्वोत्तम दयाळू, सर्वोत्तम कृपाळू राधा राणी ह्या म्हयन्याची अधिश्ठात्री देवता आशिल्ले निमित्ती आमकां सर्वोत्तम कृपापूर्ण लाभ मेळटा ह्या म्हयन्यांत. हें आमगेलें परम भाग्य आसा. आनी ह्या सगळ्याचो गुर्तू आमकां जाल्लेलो आमगेले परम गुरुदेव श्रील प्रभुपादाले कृपेन आमकां हें पुरा गोतू जाल्लें. नाजाल्यार आमकां कसलेंय गोत नाशिल्लें. आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण आशिल्लीं ती, आमगेलो जन्म श्रेश्ठ ब्राह्मण कुलांतलो आशिल्लो, पूण आमकां हें पुरा गोतू नाशिल्लें. श्रील प्रभुपादान आमकां पुरा परिचय करून दिला, तांगेल्या भक्तान परिचय करून दिला. तशें जावन आमगेलें आयुश्य, आमगेलें जीवन पूर्ण धन्य जालां. ताका कितले आमी धन्यवाद केल्यार उणें आसा. पूण सांगिल्लें म्हणके प्रभुपादान आमगेल्या राधानाथ स्वामीन गुरू स्वामी प्राप्त करचे खातीर कितें तपश केला, कितले दीस
हिमालयान तूं हंग तेंग सोदून सोदून गुरू प्राप्त केला. आमी तसं कसं नाही करनी. त्यामुळे आमगेले कसन योगता म्हणून आमकां आनी गोत ना की कसन म्हणून आमकां पुरो प्राप्त जाला. ताका तरी केन्ना आमी कसं नाही करनी तेन्ना आमगे लागीं एकूय उपाय व्हरता, तो म्हळ्यार टू बी ग्रेटफूल. आमी सगळ्यांनी मना पासून आमी धन्यवाद करता देवाक. आनी आमगेली कितली भावना आमकां त्या दिव्या ओट्टू देवाक दिवची जाता तितली भावना आमी ओट्टू करता. प्रति वर्स चड चड भावना ओट्टू करता. आमगेले आतां कशें ना, आमकां तो दिव्य आमगेले न्हय, तो दिव्यय आमगेले न्हय, ते तुपय आमगेले न्हय, ते पणती आमगेले न्हय, सकट देवान दिल्लें आसा. आमगेली भावन मात्र आमगेली, भक्तिभाव मात्र आमगेलो. ताका तरी तशी पळय जगत तेंतू आमगेलें कसलें ना. आमी कसलें हाणी कसलें व्हरचें ना. आनी हांगा आसतना कसलें आमगेलें ना. आमगेलें आसूचें एकूच आमगेली मना भावना. आमी खंयची भावनेन देवाक आमकां दाखयता ती, देवाक लागीं आमी स्वताक प्रस्तूत करता ती मात्र आमगेली. बाकी सकट स्वामित्व देवालें आसा. ताका तरी आयचे दिसू केन्ना कार्तीक पौर्णिमे दिसू भारी भाग्यवान दिसू आजी. त्या दिसांक कितले आमगेले मनान तूं कृतज्ञता ग्रॅटिट्यूड आसा ती आजी ओट्टू करता आनी देवाक धन्यवाद दिवका. आयचे दिसू देवालो रास लिला करचो दीस आसा कार्तीक पौर्णिमा, नंबर 1. नंबर 2, आयच्या दिसान तूं यशोदामाई गर्भधारण केल्लो कृष्णा खातीर. टुडे इज द डे वेन मदर यशोदा बिकेम प्रेग्नंट फॉर कृष्णा. आनी आज दिसू शाळीग्राम कृष्ण आनी तुलसी विवाह दिवस. आयचे दिवसू शंकर देवानं त्रिपुरा ह्या नांवाच्या राक्षसाल वध केलेलो, ताका देश मारलेले म्हणून तांगेलें नांव शंकरालें नांव त्रिपुरारी. आनी आयच्या दिसा नांव त्रिपुरारी पौर्णिमा अशें आसा. अशी मस्त नमुन्याचे पवित्र लीला ह्या दिसा घडलेली आसा आनी भारी पवित्र दिवस आसा. ताका तरी आज केलेलो जप मस्त लाभदायक आसा, मस्त लाभ जाता आमकां सगळ्यांक. म्हणून एक प्रकारचो बेजारूय मना आसा की इतले चंद म्हयनो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम अशी पुरा दिसा सकाळ आनी सांजे म्हणू हो इतलो चंद म्हयनो आमी अनुभव केला. तो आजी लास्ट आमी आखरी दामोदर अष्टक म्हणून तो कैद करता ती. हांव अशें लेखलां की अधिक मासान तूं हांव दीपदान सुरू केलेलें आनी आतां अशें हांव लेखलां की इतले म्हळ्यार परमपूज्य राधानाथ स्वामीन पण सांगिल्लें की कार्तीक म्हयन्यान तूं जावं खंयच्या म्हयन्यान आमी व्रत घेता पळय ते अशें व्रत घेवका की ते कार्तीक म्हयनो कैद जाले मागीरय ते आमी चालू दवरका. ते चालू दवरचे साध्य कशें नासता तशें व्रत आमी घेवका. ताका तरी अशें लेखलां की कशें कशें व्रत घेतलें पळय ते पुरा हांव आतां लेखलां की चालू दवरचें, दीपदान करचें, चालू दवरचें म्हूण लेखलां. आनी कसं नाही जपाचे नियम घेतिलो एक्स्ट्रा ते चालू दवरचें म्हूण लेखलां. कशी आतां फाल्यां दवर कात्यांनी व्रत सुरू जाता. कात्यायनी व्रत कार्तीक पौर्णिमा जाता ताका 1 म्हयनो थंय देव गोपीन कात्यायनी व्रत करचें सुरू आसा. आनी मनुश्य जन्म आसा पळय तो व्रत करचे खातीर आसा. तपो दिव्यम पुत्रकादी अशी ऋषभदेवान सांगिल्लें तागेल्या पुताक की ह्या जिवन तप करचे खातीर आसा, व्रत करचे खातीर दिलां आमकां. बाकी पुरा जिवनांत तूं पुरा सुणें आसता सुण्या जिवनांत तूं, प्राण्या जिवनांत तूं, पक्षी जिवनांत तूं भोग मात घेवचो. मनुश्य जिवनांत तूं तप करचें, तपश करचें, व्रत करचें. ताका तरी मनुश्य जन्म आसा. तपो दिव्यम पुत्रकादी. ताका तरी कोणा साध्य आसा व्रत घेतिल्ल्यांक, दामोदर व्रती मनशांक कोणा साध्य आसा तांणी ह्या व्रत कंटिन्यू करूं येता. साध्य नासल्यार व्हड ना, पूण साध्य आसल्यार कंटिन्यू करूं येता
आणि सक्कड साधनातले एक दिव दाखोवचें व्रत नित्य कोर येता. आमी कशी देवा आरती करता पळय, ते आमी सगळ्या पशी मध्येन तूं एकलो वक्ती आरती करता, आमी राबता आरतीन तूं. आमी सगळ्यांनी एक एक दिवो देवाक लाव येता. कार्तिकांतूय लाभ आसा, मागीरय लाभ आसा. सगळ्यांचो लाभ घेवं का म्हणून मना आसा. तर आमगेल्या घरल्यान तूं म्हाका दिसता 1000 कटल्यान त्या तुळशी काश्टान तूं कॉटन लावन तूप लावन दवरलें आसा, रेडी करून दवरलें आसा. तातूंतल्यान आमी एक एक काणू ताका प्रज्वलीत करून देवाक दीप दाखोवचें म्हणून निर्णय घेतला. अधिक मास दोन सुरू केला आणि ते चालू दवरका म्हणून संकल्प केला. हरे कृष्ण. आनी म्हळ्यार ह्या म्हयन्यान तूं देवान इतली लायक लीला केल्या की आमी कितलेय प्रयत्न केल्यार त्या पुरा लीला सुक्कड सांगच्याक कांयच जायना 30 दिसान तूं. तरी मस्त प्रयत्न केला ह्या म्हयन्यान तूं विंगड विंगड फोरमान तूं देवाली ह्या म्हयन्यान तूं लीला सांगचे प्रयत्न केला. हरी अनंता, हरी कथा अनंता. देवाली कथा केन्नाय अनंत आसा ती. आमी ह्या जिवनान तूं ह्या दामोदर म्हयन्या निमित्तान सगळ्यांनी निर्णय घेवका की ह्या जीवन केवळ कृष्णारी आमगे लक्ष केंद्रीत करचें काय तरी, फोकस करचें काय तरी अर्पण करका. बाकी कसनय मध्य मध्य येवचें नजा. देवाल विशयान तूं चिंतन करतना, देवाल विशयान तूं मन केंद्रीभूत करतना दुसरो कसनय विशय मध्य येवन बाद दिवचें नजा अशें आमी निश्चय करका. कसनय विशय अगत असल्यार आमी ते कर्तव्य म्हणून करका. पण आमगेल्या देवा विशया ध्यानान तूं, देवा विशया व्रतान तूं, देवा विशयाल्या भक्ती मार्गान तूं, भक्ती विधीन तूं कसनय बाद येवचें नज अशें आमी संकल्प करका. त्या खातीर देवान आमकां इतलो पुरो सुविधा करून दिल्या, फॅसिलिटी करून दिल्या. दामोदर व्रत आसा, अधिक मास व्रत आसा, सक्कड नमुन्या व्रत सुलभ करून दिला. एकादशी व्रत आसा, जन्माष्टमी व्रत आसा, रामनवमी व्रत आसा. कितले नमुन्या व्रत दिला आमकां. ताका आमगेल्या आत्मशुद्धी जावन आमी देवा लागीं वग्गी पावका म्हणून देवान पुरा वेवस्था करून दवरलेली आसा. विंगड राज्यान तूं, ओडिसांत तूं, गुजरातांत तूं, महाराष्ट्रांत तूं, सावथ इंडियान तूं, प्रत्येक राज्यान विंगड नमुन्याचे मार्ग करून दवरलेले आसा. इते खातीर की आमी वग्गी देवा लागीं पावका म्हणून पुरा वेवस्था करून दवरलेली आसा. पण आमी वग्गी देवा लागीं इते पावना ती. आमी जावन तांतूं बाद घालता ती, तांतूं व्यत्यय करता ती. आमी जावन सगळा पशी व्हडलो व्यत्यय आमीची. आमी आमगेल्या प्रगती मार्गान तो व्यत्यय घालचो आसा, बाद करचो आसा. तर आमी आजी अशी सगळ्यांनी एक निर्णय घेवया, संकल्प करुया की आमी कसनय जाल्यार आमगेले देवा वयलें मन एकाग्र जावका म्हणून प्रयत्न करुया. आणि वी विल नॉट अलाव एनीथिंग टू इंटरफियर विथ आवर फोकस ऑन द लॉर्ड. आमगेल्या ध्यानान तूं, देवा वयल्या ध्यानान तूं आमी खंयचेय वस्तू मध्य येवन बाद दिवच्या ना, साध्य करच्या ना खंयचेय वस्तूक. मागीर ते कुटुंब आसो, दुड्डो आसो, आमगेलें कर्तव्य आसो, आमगेलें कसनय आसो, हे कसनय वस्तू आवश्यक आनी अनावश्यक कसनय वस्तू आमगेल्या देवा ध्याना भितर येवचें नजा. देवा ध्यान सतत चलता आसूं का आनी ताजे बगलेक आमगेलें कर्तव्य चलता आसूं का, ह्या दोन वस्तू मुखारी कसनय वस्तू आमगेल्या जिवना भितर मध्य येवचें नजा. अशी निश्चय केल्यार देव दूर ना, देव लागीं आसा आमगेल्या. इनफॅक्ट आमकां देवा मेळच्या कितली इच्छा आसा पळय, ताचे पेक्षा 1000 कडल्यान इच्छा देवा आसा आमकां मेळच्या खातीर. कशी आवसो बापूसुक चेडुवा हीत कितली कळटा तितले चेडुवा कितले कळटा ताचे पेक्षा 1000 कडल्यान हीत आवसो बापूसुक कळटा. चेडाल हीत तशी आमकां देवा मेळच्या खातीर कितली इच्छा आसा, ताचे पेक्षा 1000 कडल्यान इच्छा देवाक आमकां मेळच्या खातीर आसा. देवाली केन्नाय दया आनी इच्छा आमगेले मातशी प्रबल आसा. सगळ्यांनी ह्या विशयार चिंतन करका आनी देवाक तागेली इच्छा पूर्ण करचे खातीर सहाय करका. तागेली इच्छा कसं न्हय की आमी तांकां वग्गी मेळका म्हणून. ती देवाली इच्छा पूर्ण करचे खातीर आमी तांकां सहाय करका. आमगेलें मन भ्रश्ट करचें नजा, आमगेलें मन विचलीत करचें नजा.
तांगेले वैरी दवरका आनी तांकां मना आसा की आमी वगी तांगेले पावका त्या इच्छेक पूर्ण करचे खातीर सहाय कोरका अशें मेगेले आमकां सगळ्यांक तुमकां नम्र विनंती आनी प्रार्थना आसा. देव भारी दयाळू आसा, कृपाळू आसा, मोग करता आमगेले वैरी. आमी ताका सवण आयल्यारी आमकां मोग करता. विविध प्रकारे आमकां व्रत दिवन लागीं लागीं हाडचा प्रयत्न करता. आमी कितले तागेली दया म्हणून आमी कितली कोळचे प्रयत्न केल्यारय आमकां त्या देवाली दया कितली आसा म्हूण आमकां गोतना. तितली ती अनलिमिटेड आसा, अमर्याद आसा, असीम आसा. ताका तरी जीव कसो करता पाव आसा. जिवाक मात्र एक मात्र योग्य आनी एक मात्र शक्य आसा, फाव आसा मॅरी. धन्यवाद दिवचे देवा, तुमगेले आमी मस्त आभारी आसा ती. हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा. तुगेले केन्नाय उडगास येत्तर बुका, केन्नाय तुका आमी विसरचा नजा. एक आमी तुगेल्याक मागता ती की तुगेले केन्नाय आमकां उडगास येत्तर बुका, तुगेले केन्नाय विसरचे अशें जावचें नजा. 23 घंटे आनी 59 मिनिटे आमी देवाली उडगास केल्यारी 1 मिनिट विसर जाल्यारी आमकां देव प्राप्त जायना. 23 घंटे 59 मिनिट, 23 hours 59 minutes. इतले वेळी देवा ध्यान केले मागीर 1 मिनिट ध्यान करनातल्यारी देव प्राप्त जायना. त्या खातीर ह्या जिवनांत तूं प्रयत्न कोरका. सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रतः. आमी प्रयत्नपूर्वक देवा लागीं मागून रोण 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 मागू का की तुमगेले विचारू आमगेले मनांत तूं केवळ जागृत आसतनाय निद्देंतूय तुमगेलो उडगास येवका. आनी तो केन्ना येता? केन्ना जागृत अवस्थेंत तूं प्रत्येक क्षण आमकां कृष्णालो उडगास येता. तेन्ना मागीर निद्र जाले मागीरय आमकां उडगास येता, सपने येता, विचार येता. ते दीस आमगेले हाता आसा, दिसाचे काळ आमगेले हाता आसा. तेन्ना कसं करचें म्हणून आमगेले हाता आसा. ते आमी निर्णय घेतल्यारी की तांगेले विचार करून तांगेले सेवेन तूं रत जावका म्हणून मागीर आमगेली रात्री आमगेली रात्री निद्रा स्वप्नय तांगेले विशयान तूं येवच्याक फाव आसा. हे कशी प्रवचन सांगचें न्ही, हे सत्य आसा, हे बद्ध आसा आनी सत्य आसा. आनी ताचे खातीर अनुभव करचे खातीर आमकां मनुश्य जिवन दिलां. हें पुरो साध्य आसा, कसं न्ही असाध्य ना हांतुलें. आमकां नित्य देवाल स्वप्न येवच्याक साध्य आसा. त्या खातीर दीसभर आमकां मनी वसयत स्वप्नी दिसे अशें म्हणटा ती. मनांत कसो भाव आसा तेवूच भाव तोच भाव स्वप्ना येता. त्या खातीर आतां पळय, आतां हांव उलयता आसा ताचे मागशेंतूय बाद आसा. आनी ह्या जगान तूं बादे शिवाय कसनी ना. माम उपेत्य तूं कौंतेय दुःखालयम अशाश्वतम. कितलेय तुमी प्रयत्न केल्यार ह्या जगान तूं भौतीक लेवलारी, मटिरियल लेवलारी सुख ना, शांती ना आनी कसनी ना. दुःख मात्र आसा. एक मात्र सुख आसा पळय, एक मात्र आनंद आनी सुख ते देवाल विशय मात्र प्राप्त आसा. एक मात्र सूख आसा त्या देवाल विशयांत आसा. बाकी खंयच्याय विशयान तूं कितलेय हात पांय मारले रे आमकां सूख प्राप्त जायना. आनी आमगेल्या देवाल मार्गान तूं कितले जालें तितलें बाद येता आसा, केन्नाय ते बाद बंद जायना. ते बाद आसल्यारय आमी आमगेले देवा वयले लक्ष, देवा वयलें ध्यान आमी चुकोवच्या नजा आनी सोडून दिवच्या नजा. त्या खातीर ती बाद येता आसा प्रत्येक पंथाक. आमगेली सेवा करतना माया आमकां केन्ना सोडना, बाद दिता मदें मदें. तेन्ना आमी केन्नाय ताजी विचलीत न जावन देवा वयलें ध्यान केन्नाय विकेंद्रीत करचें नजा, केंद्रीत दवरका. देवाला प्रार्थना करका की म्हाका इतलें बल दी, कितली मायेन माया महामायेन कितलेय कश्ट दिल्यारी म्हगेलें तुगेले बरें ध्यान केन्नाय नश्ट जावचें नजा. हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा. आनी ह्या पुरा बाद आसल्यारी, बाद आसूनय आमगेलें जीवन भाग्यवान जीवन आसा. कारण बाद खंय ना, बाद सगळ्यांक आसा. पण ह्या बाद आमकां बाद आसतना आमगेलें देवाल ध्यान आमकां प्राप्त जाला, देवाल विचार प्राप्त जाला, देवाल सेव प्राप्त जाला, देवाल नांव प्राप्त जाला.
स्वामी प्राप्त जाल्ल्या ती इतली पुरा दिव्य प्राप्ती आमकां जाल्ल्या म्हणून आमगेलें जीवन भाग्यवान आसा. बाकी आमगेलें शरीर केन्ना तें आसा पळय तेन्ना ते आमकां कश्ट आसा ती जन्म मृत्यू जरा व्याधी पुरो आसा. हरे कृष्णा.